सो आम्ही गोपी गीताचे सेशन आयकली आता आम्ही मुखारसून शिष्टाष्टकमा सिरीज कंटिन्यू करू म्हणजे सो पुढे जना तुमगेले आशीर्वाद घेऊन सेशनात मुखार सुद्धा त्यांचे क्वालिफिकेशन ना हे शिष्टाष्टकम सिरीजाचे वयर सत्संगा डिस्कशन करू शकत तर एक किंचित रूपार सेवा मुखार सितास केन्ना म्हणजे एक श्लोका वरी त्यांचे डिस्कशन करून एक राउंड करून मागीर लास्टाक पॉइंट्स असल्यार कॉमेंट्स असल्यार पळोवन सेशन कर सो प्रार्थना करून सेशन स्टार्ट करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेय चंद्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहाजनिनानुरागः सो देवालय नावान तूं हे शिष्टाष्टक माच पळोवया की हे कलियुगाचे ओड विषय की देवाल नाम म्हणून तूं कांय एक डिफरन्स ना व्यत्यास ना देवान तागेली पुरा शक्ती आणि तू त्या नावान घालेलें आसा सो आमी कितले त्याच्या अंग रुपारी आमी त्याचे मनस्पूर्वक भक्तिभावान ते नामस्मरण करतात ते खंडित देव पावतलो म्हणून तांतू कांय एक संशय ना म्हणून चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा आमकां तिन्ही श्लोक लास्ट टाइम आमी कंक्लूड केलेले ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः आज आमी 40 श्लोकार वचूया न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि हांगा चैतन्य महाप्रभू एक प्रकाराचे संसाराचे पुरा विषय म्हणटात पळय रिजेक्ट करता आसता नाका म्हणून कसल्या खातीर अहेतुकी भक्ती खातीर धन नाका जन नाका सुंदरी नाका कविताम ह्या पुरा हे संसाराचो पुरो होड विषय ह्या नाका म्हाका अहेतुकी भक्ती जावका देवा म्हळ्यार धन जन म्हळ्यार फॉलोवर्स आणि सुंदरी म्हळ्यार हे लोकांचे हे संसाराचे पुरा आकर्षण कविताम म्हळ्यार विद्वान जावन एक प्रकाराची यश प्राप्त जावचें की हा कितले विद्वान आसा कितले हागेलें रेप्युटेशन आसा तशें न्हय म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू सांगता असल कसने एक प्रकाराची संसाराच नाका अहेतुकी त्वयि भक्ती अहेतुकी त्वयि आणि चैतन्य महाप्रभू सांगता ती जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती राहतुक म्हळ्यार जन्म जन्मांतरा म्हाका तुगेली भक्ती जावका मू देवा मू सो म्हळ्यार एक प्रकार जन्म जन्मांतरांत म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू मुक्ती वय नाका म्हणून सांगता कितले जन्म म्हणल्यार येडना जाल्यार तुगेली भक्ती करची तसर भाग्य जावका म्हाका अहैत भक्ती अहेतुकी त्वयि त्या प्रकारार आमी हें पळयत सो वेदिक प्रणालींत आमी पळयल्यार देवालें आध्यात्मीक जिवनांतू आमी प्रगती करता जाल्यार मुखार सुन वचका जाल्यार एक प्रकारार आमी पळयल्यार 3 ब्रॉड कॅटेगरी आसा
कर्मयोगांत ते आम्ही भगवद्गीतांत आम्ही पळोव येता की कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग म्हूण. कर्मयोगांत तूं विशेष रुपारी धर्मिश्ठ जावन जीवन करचें आनी हगूर 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 आमी मुखार वचचें देवा विशया खातीर आमी संवसारांत रावप. सो एक चांग रुपार एक जीवन करचें आमी जाल्यार हें संवसारांत रावप. आनी ज्ञानाचें पथ म्हळ्यार मस्त एक त्याग करून ज्ञाना खातीर म्हणटात पळय त्यागा वयर चडटान तूं महत्व दिलेलें आसा ज्ञानापातांत आनी तें शास्त्राचें अध्ययन करून आनी त्याग करचें ताचे वयर चड आसा. सो एक प्रकारार पळयल्यार कर्मयोगांत आमी पळयल्यार ह्या संवसारांत तूं राबोनूची म्हणटात पळय संवसारा विशयी कसन कसन तें आमगेले जबाबदारी आसा तें करता आसचें जाल्यार ह्या संवसारा वयरची चड तातूंत म्हत्व आसा. म्हळ्यार संवसारा विशय चांग आसा ताचे वयर म्हत्व आसा आनी तें एक एक प्रंता आमी सामान्य जावन जनांतू हें एक एक प्रकार कर्मकांडा रुपारी पळयता की चांग रुपारी पुरा नमुने ऐश्वर्य जावका धनधान्य पौत्र अशें आमी म्हणटात पळय आशिर्वाद खंय देवस्थानांत आनी प्रसाद घेतना ते सांगतात पळय. सो त्या प्रकारार एक एक प्रकार ते कर्मकांडांत तूं चिके चड जावचें पुरो की ह्या संवसाराच्या विशयारी चड तातूंत ओतू दिता ती म्हत्व दिता कर्मयोगा पथार तशींची आनी हातूंत तशें कसन एक त्यागा विशय तशें कसन एक चड येना तातूंत. सो ते म्हणटात पळय हे डिटेलार आमी डिस्कस करना ती जाल्यार कर्मयोग म्हळ्यार हे संवसारा विशय चड जॉब बिझनेस ताची ओटू कशी त्या प्रकारारी कशी तें तांतू राबून कशें देवाल सेवा करूं ताचे वयर चड म्हत्व आसा. आनी ज्ञानापथार आमी पळयता आनीक लेखार पळयता ह्या संवसाराचे कसनय विशय सामने पुरा त्याग करता संवसारांत भारी कश्ट आसा खंय सिरकून पडयता पुरा नमुन्याचे म्हणटात पळय बाद दिता. सो एक प्रकार एक म्हणटात पळय एक पॉझिटिव्ह व्ह्यूसी जाता आनी एक एक एकदम नेगेटिव्ह व्ह्यूसी जाता ज्ञानाचे. जाल्यार भक्ती म्हळ्यार भक्तीपथ म्हळ्यार दोनी हातूंत मध्येंत आसता. ह्या सायडीन न्हय कर्मा म्हळ्यार संवसाराचे विशय न्हय आनी पुरा त्याग करता ताचे विशय वय न्हय. आनी तूं मेन म्हळ्यार म्हत्व आसता की खंयचे परिस्थितींत आसल्यार कसन साध्य आसा त्या प्रकारार आमी देवाल भक्ती करता कसन एक आमगेलें साधन आसा रिसोर्सीस आसा ते आमी देवाल भक्तींत कशी उपयोग करूं येता त्या प्रकारार हे भक्तीचे हातूंत पळयता. सो हातूंत ह्या श्लोकांत दोन विशय आसा जाल्यार ते फोकस चैतन्य महाप्रभू अहैतुकी भक्ती वयर आसा म्हूण पळयता. कसं जालें की सुरे 2 वर्सांत आमी सुरे ह्या श्लोकांत सुरे पळयता की सुरे भागांत आमी पळयता एक प्रकार हे संवसाराचे विशय कर्मयोगा पता ना म्हणटात चैतन्य महाप्रभू न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम न जगदीश कामय. सो त्या प्रकारान म्हळ्यार हे संवसारांतू खुशेर ह्यांतू हॅपिनेस मेळटा आमकां त्या प्रकार आसतना ना म्हणटात. सो त्या प्रकारांत आनी ह्या संवसारा विशय कर्मयोगा पत ना म्हणटात जाल्यार न जन्मनी जन्मनीश्वरे म्हणून तांणी सांगता ती भवतात भक्ती रहितुकी म्हळ्यार ज्ञानापथांत हातूंत जनरली ह्यांच आसता मुक्ती वयर चड तांणी म्हत्व दिता ती हे संवसारांतून भायर पडका म्हणून ताचे नंतर कसं ना. सो मात भक्ती पथारी अशें आसा ह्या जगांत असो खंयच्याय जगांत असो खंयच्याय जन्मांत असो भवतात भक्ती रहितुकी थंय. सो एक प्रकारार आमी हे फ्लो पळयता की लास्ट 3 वर्सां एंड जातना आमी पळयलें देव सांगता कीर्तनीय सदा हरी म्हणून. सो त्या प्रकारार आमी देवालें नामस्मरण देवाल उडगासूं केदनाय करता आसूं उडगास करता आसूं कीर्तनीय सदा हरी म्हणून. आनी ते कीर्तनीय सदा हरी केले सिद्धा कसन जाता एक प्रकार आमकां भक्तींत रुची येता आनी त्या भक्तींत रुची आयली सिद्धा कसन जाता तातूंत आमकां शक्ती मेळटा न धनम न जनम न सुंदरी त्या प्रकारार म्हणून. कसं जालें की कसन एक प्रकार मेच्युरिटी नासी और एक प्रकार आमकां ते देवाल भक्ती खातीर रुची नासी एक फोर्सार आमी कसं ना म्हणटा आसले ना म्हणटा ते एक भायली रुपार ते त्याग जाता आसलो भितर दोखून म्हणटात पळय ते आनीक इच्छा पावता आसत आमी हें जावका तें जावका म्हणून. सो तें मस्त काळ मागीर तातूंत
मुखारसून कितले त्या मुखार सुतल तांचो आमी ताचे वयर संशय जाता. सो त्या प्रकारान म्हणजे एक दृश्टांत घेवपाक जाल्यार सकाळी उठोवचे एक अलार्म लायला म्हूण लिया. सो ते अलार्म जेल सिता उठोका म्हूण हें येतलें जाल्यार आमगेलें आमकां मनांत आसतलें ना आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ न्हिदोया आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ न्हिदोया म्हूण. सो एक प्रकारान आमगेलें मन आमकां कसं की कुरका आसता जाल्यार आमगेलें मन आमकां विंगड वाट दाखयता. जाल्यार एक प्रकार भक्तीन तूं आमकां एक रूच येयला दिता आमकां कळटा की आमकां एक आनंद आसा एक विंगड एक प्रकाराचो म्हणटात पळय एक चांग एक जीवन कोर्स तसं भाग्य असे भक्ती पत्तारी तेन्ना आमकां ते एक विश्वास येता. तेन्ना खाली आमकां म्हणटात पळय बुद्धी रुपार मात कळना ते केन्ना आमी अनुभव करता ती तेन्ना आमकां हातूंत मुखारसून वचच्याक कांय एक कश्ट जायना. सो त्या कीर्तनीय सदा हरी जलसिता ते आमकां अनुभव जाता आनी ते अनुभव जलसिता ते स्वाभाविक रुपारी आमकां संवसाराच्या विशयांत चड आमी म्हत्व दिना ती त्या प्रकार आमी पळयता. सो हें एक आमगेलें साधक जावन आशिल्लें आसतना एक साधना भक्तीची एक वाट आनी हें एक आमी आनीक एक विशयांत पळयत म्हळ्यार की तुमगेलें मनां येतलें की कीर्तनीय सदा हरी म्हूण चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार सदा रुपारी सदैव जावन कीर्तन करता आसा देवाले उडगास करता आसा मागीर हाजे नंतर आपास देव अहैतुकी त्वयी भक्ती त्या कसल्या मागून घेता म्हणून. आतां आमी हातूंय पळयल्यार भगवद्गीतांतू 9वा अध्यायांतू देवान सांगचें आसत सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते म्हणून. म्हळ्यार सततं कीर्तयन्तो माम म्हळ्यार हाजे लेखार एक प्रकार पळयता कीर्तनीय सदा हरी सततं कीर्तयन्तो माम त्या प्रकारारी जाल्यार सततं कीर्तयन्तो माम म्हणटरी देव हाजे नंतर कसं सांगता यतंतश्च दृढव्रतः म्हणून. म्हळ्यार दृढ जावन अशी न्हू नित्य उक्त उपासते उपासन कोरका नित्य उपारी सेव कोरका धर्मा खातीर कार्य कोरका म्हूण सांगता. सो अशी म्हळ्यार आमी पळयता की कोण सततं कीर्तयन्तो माम कीर्तनीय सदाहरी त्या भावांत वय जन पावतरी अशी न्ही की तांणी कसं कोरू ना म्हणून तांणी वय तांगेल कसं कितें करचें आशिल्लें कर्तव्य त्या परिस्थितीन तांणी करता आसता ती अशी न्ही की त्या जलसिता विंगड कसं ना म्हणून ताकाशी हें हातूंय पळयता तांतूय पळयता आनी कसं की एक प्रयास करता आसता ती देवाल भक्तीन तूं विंगड जनार उद्धार जावं म्हणटात पळय तांगेले कसं की करचें साधना तातूंत मुखार सिद्धा आसता ती म्हणून. सो एक प्रकार प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें की साधना भक्ती साधक म्हणटाना आमी हें भक्ती पत्तारी हगूर 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 आमी मुखार सिद्धा वता ती. सो तिन्नी श्लोकांतू कीर्तनीय सदा हरी अशी म्हळ्यार हें न्ही की आमकां आमी तांकां स्टेज पावली ती म्हणून तशी न्ही जाल्यार हें आमकां एक दाखोवच्या खातीर किंवा विंगड विंगड विशय कसन आसा एक साधका खातीर साधना भक्तीन तूं कसन एक प्रकारारी विशय आसा ती म्हणून चैतन्य महाप्रभून हें शिष्टाष्टकां दाखोवन दिलेलें आसा. तशें जाल्यार की शास्त्रांत पळयल्यार खंयचो एक प्रकार दोन प्रकाराचे आमी एक विशय पळयता. एक खंयचे एक विशय अशें आसता म्हळ्यार ते खंयचे विशयाचे एक विवर्सून सांगता आनी दोनीचे एक विशय आसता म्हळ्यार तांतू कसन एक प्रॅक्टिकली कळशी तत्व ना आसता खंयचो एक विशय आमकां कळशी तशें आसता आनी दोनीचे एक शास्त्रांत असल विशय आसता खंयच्यान आमकां एक वाट दाखोवन दिता की अशी अशी आमी करता म्हणून. म्हळ्यार एक खाली एक डिस्क्रायब करता आनी एक प्रकार म्हणटात पळय प्रिस्क्रायब करता की अशी अशी करता म्हणून. आतां ताचे एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार 11 अध्यायान भगवद्गीतेन तूं तांतू ते 11 अध्यायान तूं चड म्हळ्यार तांतू ते विश्वरुपा विशयींत आसता तांतू अर्जुनान ते विश्वरूप दर्शन जाता आनी अर्जुन ते विश्वरुपा पळोवन तांचो एक श्लोक आसा की अनेक बहुधरा वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम. तेव्हा कितले हात असतो गेले कितले पाय आसा कितले तोंड असतो गेले कितले मुख असतो गेले म्हळ्यार हातू एक प्रकार म्हणटा देवाल रूप विवर्सून केलेलें आसा. हातू कसं नाही ऍप्लिकेशन ना की हें आयकून कसं की कोरका म्हणून तशी न्ही. सो असल श्लोक आसता आमगेल्या शास्त्रांतू आनी एक अशी आसता
की आम्ही कसं कोरका म्हण पळयता मग. आणि दोन्ही एक प्रकारारी एक इम्पॉर्टंट असं जसं की आमकां तो विषय वे देवाल लिहिल्या विषय देवाल विषय वे मनावचुका आणि त्या कळतरी कसं कोरका त्या वे मनावचुका. सो दोन्ही विषय म्हणतात पळय शास्त्रान सांगिल्ले अशें इम्पॉर्टंट अशी. सो आता हाजी तिन्ही श्लोकांत आमगेले अशें आशिल्लें त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. सो एक प्रकारार आमी स्टेप बाय स्टेप पळयल्यार की अशी न्ही की कीर्तनीय सदा हरी जाव आमी स्टेजार पावली ती साधक जावन आसतना ना जाल्यार तें कशी पावयत त्या स्टेजार ताजे खातीर प्रिस्क्रिप्शन दिलें आसा. त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी. सो त्या एक प्रकारारी आमी पळयता की त्या एक प्रोसेसा विशीं आमकां डिस्क्रिप्शन दिलां आनी कीर्तनीय सदा हरी म्हळ्यार अशें केल्यार तुमी मुखार सून वचचे येता. आणि ह्या श्लोकांत तूं न धनम कसल कसन एक प्रकाराची इच्छा सुका म्हणून त्या आमी हें पळयता. चैतन्य प्रभू कसं सांगता खंयच्या विशया ना म्हणटात आनी न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माम जगदी मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती रहे तू. सो एक प्रकारारी आमकां साधना भक्तीचे ते चैतन्य महाप्रभू एक पथ दाखोवन दिता आसा ती की तूं मुखार सुद्दां गेल्यार कीर्तनीय सदा हरी जातलें. कीर्तनीय सदा हरी जाल्यार आमकां संवसारा विशयांत तितलें आमी महत्व दिना ती आनी तांतू दोखून मुखार सून गेल्यार कशें जातलें देवाल तें अहेतुकी भक्ती मिळच तसलें ताची आमकां पात्रता येतली. त्या प्रकार एक साधक साधक जावन आशिल्ल्या भक्ता खातीर चैतन्य महाप्रभू एक प्रकार वाट दाखोवन दिता आसा म्हूण सांगितलें. जसले की मुखार सुनू आनीके हे श्लोकान मुखार सून आनीके वताना आनीके हाजी नेक्स्ट लेवल जाता म्हळ्यार मुखार सून आनी कसन जातलें म्हणून आमी शिश्टाश्टकां मुखार पळयत मग. सो एक प्रकारारी ते एक नम्रता आयली सहन करची सहिष्णुता शक्ती आयली कीर्तनीय सदा हरी जावचे तसे पथार आमी मुखार सून गेली ती मागीर हे संवसारा विशय न धनम न जनम तांतू मात खंयचे विशय हा म्हणका की अहेतुकी भक्ती म्हळ्यार खंयच्यान आमकां देवाल उडगास येता खंयच्यान आमी देवाल वट कनेक्ट करूं येता म्हणून. सो एक प्रकारार आमी पळयता हे चारय श्लोकाचें महत्व खंयच्यार आसा की असल असल विशय ना म्हणचे त्या तर आसाची जाल्यार हे श्लोक अंतार कसं म्हणटा अहेतुकी त्वयी म्हणून तेव्हा तुगेली भक्ती जावप म्हणून ताचेर चड महत्व आसा. सो ह्या पुरा एक प्रोसेस आसा साधना भक्तीचे की आमी हगूर हगूर कशी पथारी वचत मुखार सता आनी कसन जगता ते साधका वटू म्हणून ते चैतन्य महाप्रभू हे श्लोका देखून दाखयता आसत. सो हे साधना भक्तीची प्रोसेस हगूर हगूर मुखार सता गेल्यार आमी एक एक टाइम येता की हा विषय ना आनी हो विषय करता तशी आनी कशी कृष्णाल मनान तूं कृष्णाल विशय मना व्हरून मुखार सू येता म्हूण चैतन्य महाप्रभू दाखयता आसत. आनी आनीक एक हे विशय म्हळ्यार हांतू की एक चैतन्य महाप्रभू आमी पळयता की कर्मा पथय न्ही ज्ञाना पथय न्ही जाल्यार भक्ती पथारी अहेतुकी त्वयी हांतू मुखार सून वचूं म्हूण. सो खंयची विशय उलयता ते आमी त्या खंयची परिस्थितींत उलयता ती ताजें एक मनावरच तशी आसा. आतां भगवत गीतेंत तो आमी पळयता कृष्ण खंय अशी सांगना की तुगेलें कर्तव्य सोडका तुवें म्हणून आमी आमी हें पळयता देव खंयच्यार महत्व दिता तुगेलें कर्तव्य करता तुगेली कसं एक जबाबदारी आसा धर्मा रक्षण करचें ताचे खातीर तूं युद्ध करता म्हणून खंयच्याय प्रकारारी अर्जुनाक हें संवसारात त्याग करी म्हूण कृष्ण सांगना. सो तो विशय आमी पळयत ती कसलें तुगेली ड्युटी करता तुगेलें धर्मरक्षणाचें कर्तव्य क्षत्रीय जावन आशिल्लें तें करता जाल्यार तांचे आमी पळयता विंगड परिस्थिती आसा पुरो भागवतमाचे तांतू मस्त सकट रायल आमी काणी आयकूं येता भागवतमान भरत रायल मस्त सकट राय आसा ती भागवतमान तूं कितली सकट आसा रायल विशय आसा ती खंय तांणी ह्या संवसार सोडून तांगेलें राज्य सोडून तपस्या करचे वता ती. तो ज्या एक रेकार पळयता की भागवतमाची काणी असो
हे भगवत गीतांत कृष्णान सांगचे आसा दोन्ही कनेक्ट जावची भक्ती खातीरची जाल्यार आमी एक मना व्हरची म्हळ्यार ती परिस्थिती कशी आसा ते कॉन्टेक्स्ट कसं म्हणटात पळय तें महत्व दिवंक आमी खंयच्या विशयाक त्याच एक म्हणटात पळय त्या विशयाक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट घेवचे जायना आमी की ना अ, अ, पुरा राय पुरा संसार सोडून वता आशिल्ली ताका संसार सोडून वचची समजची भागवतमान बरयल्लें आसा और अशी सांगचे की संसाराचे कोणी संसार सोडून वता जाल्यार ते सोडून परिस्थिती आसा कोणाल विशय ते कसं कॉन्टेक्स्ट ते पळोवन आमी मुखार सरता कसं की भगवत गीता एक योद्धाक कृष्णान सांगचे अर्जुनाक आणि तांतू तें कसं नाशिल्लें अधर्म अधर्म ज्या दुर्योधनान त्या अधर्माचे कार्य पुरा केलेलं नसत ताचे खातीर ते धर्म संस्थापनार्थाय ताचे खातीर अर्जुनान ते करचें तें म्हत्वाक कार्य आशिल्लें सो तांतू संवसारा त्यागा विशय कसं ना ताका क्षत्रिय धर्म पालन करचो विशय आसा आणि त्या रूपार्थाने कृष्णाल भक्तींत तू भाग घेवं म्हणून जाल्यार भागवतमाचे मस्त सकट दृश्टांत अशें पुरो आतां आमी पळोवंक की भागवतम कोणा सांगिल्लें शुकमुनीन सांगिल्लें परीक्षित रायाक आणि परीक्षित राय आमकां तसं कितले की दिवस नंतर तागेले ते श्रापीत जावन आशिल्लें तें एक परिस्थिती आशिल्ली ताकाची शुकमुनील तांतू महत्वाचे विशय कसं नाशिल्ले परीक्षित राया खातीर ह्या संवसारा विशयात तूं चड ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मात आसलो हे संवसारा विशय चड तूं मनावर का म्हणना कृष्णाल विशय आयक आनी हांव हे पुरा काणी सांगता ताका तांणी दिवस रात्री त्या सत्संगात बसून त्या भागवतमाचे श्रवण करता आशिल्ली ती सो ते कसं ना एक विषय आसा ते आमी कॉन्टेक्स्टान पळोवप आतां कसं की आमी हे पॉयंट्स अशे आसले कसले की न धनम न जनम न सुंदरी म्हळ्यार आमी एक लेखार ताची मिनींग विंगड घेवं जाल्यार ते खंयची कॉन्टेक्स्टान तसं पुरा जन आमी साधक जावन विंगड विंगड परिस्थितीन तसं ती आमगेल परिस्थिती लेखारी आमी ते कसं ताची मिनींग घेवन मुखार सुरसोड येता कसले की भक्ती पुरा परिस्थितींत करूं येता जाल्यार ते परिस्थिती कसं नसता त्या प्रकार आतां फॉर एक्झाम्पल कोणी एक तरुण म्हणटात पळय यंग कोणकी एक व्यक्तित्व असं आणि भारी उत्साह आसता भारी म्हणटात पळय शक्ती आसता गेल्यान तूं आणि ताण सांगचे की हांव हे संसार त्याग कर न्हू हांव हिमालयार वचून बसता आणि बाबाजी जगता आनी सगळो दिवस हें करता मे बी तागेले खातीर प्रॅक्टिकल न्हय तें ताका सांगचें पुरो की तुगेले इतली उत्साह आसा इतली शक्ती आसा तूं इतली यंग आसा म्हळ्यार तूं भक्तीन तूं देवाल सेवा करता जाल्यार विंगड सकट कितले सकट कार्य कर येता तेंच्यान तुवूय तुका इल्लो एक अनुभव जातलो तुवूय एक प्रकार म्हणटात पळय दृढ जातलो आणि तुवूय देवाल सेवा चांग रुपात तुगेले परिस्थितीन करचें साध्य आसा म्हळ्यार ना म्हूण तूं त्यात पुरो सोड न्हू म्हणटात पळय हिमालय वता वृंदावन वता तें न्हय तुगेले खातीर हें परिस्थिती न्हय सो तें एडवायस मेळचें पुरो ताका आता आनीक एक कोणाले एक भक्ताळ अशी चरित्र अशें पुरो परिस्थिती अशी अशें पुरो की एकदम लास्ट स्टेज कॅन्सर म्हणटात पळय आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मात्र त्यातनं ताका आमी सांगू जायना की आतां उत्साहारी तूं आतां नवें देवस्थान जाता आसा ताजे खातीर तूं फंड रेजिंगा खातीर वच बुक हें करी प्रचार करी ना तागेली परिस्थिती तशी नात 15-20 दिवस एक म्हयनो वयनात ताका तागेले तितले त्या स्टेजार कॅन्सर आसा त्या टायमार मे बी ते अशें पुरो एक धामा वचून तागेले मनान कसं आसा की त्या देवाल नामस्मरण कोर न्हू जशें की एक 100% म्हणटात पळय सगळो दिवस देवाल नामस्मरण करचें तशी ताका सहाय करचें तसली परिस्थिती आसा सो आमी पळोवं येता की हे दोन्ही परिस्थितीन तूं मेन कसं न्हय की त्या परिस्थितीन तूं राबून आमी देवाल विशयी कशें एब्झॉर्ब जावं येता तें इम्पॉर्टंट सो एक आतां हें प्रिस्क्रिप्शन म्हणटात पळय आमी आमी आतां विंगड विंगड जेन्ना आसता आमगेली विंगड विंगड परिस्थिती आसा जिवनांत सो कोणाल खातीर कसं प्रॅक्टिकल आसा त्या विंगड व्यक्ती खातीर प्रॅक्टिकल ना आसचें पुरो सो त्या प्रकारार आमी पळोवं येता सो भागवतमाचे ते एक परिस्थिती अशी आशिल्ली की शुकमुनीन सांगिल्लें सो भक्ती खातीर म्हणटात पळय त्याग करचें आनी त्याग ना करचें दोन्ही प्रकारारी तें साध्य आसा त्या परिस्थिती लेखारी चैतन्य महाप्रभुलें जिवनांत आमी पळयल्यार तांगे लोटू कोण आशिल्लीं भक्त मस्त सकट जन ग्रहस्थ आशिल्लीं ती चैतन्य महाप्रभू जिवनांतूची चैतन्य महाप्रभू स्वयं संन्यासी जावन आशिल्लीं ती जाल्यार तांगेले व्हड भक्त जावन कोण आशिल्लीं कोण तांकां सहाय केल्लो हें देवाल नामस्मरण सगळ्यांचे एक विश्वान तूं मुखार सुन वचका ते महामंत्रांनी प्रचार केलेलो
तांगे लोक तशील तांणी अशी केन्नाय तांगे लोक तशील गृहस्थ जन अशी सांगनी की तुमगे लेवल उणे आसा म्हूण और कोण संन्यासी सांगेलें ना पुरा जन व्हड रुपारी विशेष रुपार तांणी भक्ती केलेली आसा. सो सो हे इम्पॉर्टंट हे एक महत्वा विषय म्हळ्यार हे न धनम न जनम हे आमी केन्ना श्लोक असल आयकता ती तेतना आमकां हे संवसारा विशीं त्याग करचे म्हूण तांतू महत्व दिवन हो ताजें एक म्हणटात पळय तांचे धोरण बशी न्ही हाजे अर्थ करताना आमी हें करूं येता की संवसाराक एक विशेष महत्व दिनासी आमगेल करचें आशिल्लें करता वचचें जे देवाल विशय आमगेल परिस्थितीन तूं कसो अनुकूल जाता आमकां देवाल विशय मुखार वचचे खातीर ते आमी स्टेप्स घेता आसूं का त्या प्रकारार पळय. सो भक्ती म्हळ्यार की आमगेलो परिस्थितीन कसन आसा कसन आमगेलें साधन आसा ताजे उपयोग करून आमगेल परिस्थितीन तो आमकां देवान कसन एक शक्ती दिलेली आसा कसन आरोग्य दिलेलें आसा कसन की दूड दिलेलें आसा और ज्ञान दिलेलें आसा खंयच्या प्रकारान कसलें आमगेलें एक टॅलंट आसा ते आमी कशी देवाल सेवेंत उपयोग करीत आनी साधक जावन आमी तातूंत कशी मुखार वचचे येता ताची वयरी एक म्हत्व आसा म्हूण आमी पळयत. सो एक प्रकारान म्हणटात पळय हें एक अशी आसा की कसले एक जबाबदारी नाक खातीर आमी त्याग करता ती म्हूण तसले एक भावना न्ही तशी न्ही भक्ती म्हळ्यार त्याग करचेय न्ही खंयचे वट्टू म्हणटात पळय खंयचो विशय व्हड करून बशी न्ही की एक म्हणटात पळय कमिटमेंट म्हळ्यार ना आमी भक्तीन तूं मुखार वचूं का म्हूण कसं जालें की आमी त्याग एक पंथाशी मना येवचे पुरो हें त्याग करता त्या त्याग करता आतां हांव देवाल भक्तीक चड इम्पॉर्टन्स दिता म्हगेली जबाबदारी कोर जायनातल्यार येडना ताजें हाजे दोन मध्ये डिफरन्स कसं आसा कसं जालें की दोन्ही अशी भायची दृश्टीन पळयल्यार त्याग दिसतलें जाल्यार दोन प्रकाराचे आसा एक प्रकार त्याग कोणी करचे पुरो ती की तांकां जबाबदारी चुकोवच्या खातीर तांणी त्याग करता ती ते म्हणटात पळय तें सम न्ही सो हाची मध्ये कसं एक डिफरन्स आसा त्या पॉयंट आमी मे बी नेक्स्ट टायम चड डिटेलार डिस्कस करूया. सो आतां आयचे मेन पॉयंट्स कशें आशिल्लें आमी हांव तें ब्रिफली रिकॅप करता. सो आमी चारूय श्लोकार आशिल्लीं त्याची आनी त्या चारूय श्लोकाचे फर्स्ट पॉयंट आमी हें पळयलें की 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 एक प्रकाराची शास्त्रांत आमकां तीन प्रकारा पथ दाखयलेलें आसा कर्म ज्ञान आनी भक्ती. कर्माचे विशय म्हळ्यार ते संवसारांत विशयांत चड एक प्रकारान महत्व आसता ज्ञानाच्या पथांत त्यागार चड महत्व आसता जाल्यार भक्ती पथ अशें आसा की संवसारा विशय न्ही त्यागय न्ही कसन कसन आमगेली परिस्थिती आसा तांतू आमी कसन ते एक नेक्स्ट स्टेप घेवन देवाल कनेक्ट जे वयता देवाल जोड वयता खंयच्या प्रकारान आमी उपासन करूं येता ताजेर चड महत्व दिता त्यागारी न्ही आनी भोगारी न्ही तशी एक प्रकारारी आमी पळोव येता. सो नेक्स्ट एक आमी एक पॉयंट पळयलें म्हळ्यार की चैतन्य महाप्रभून एक प्रकार हे श्लोकान सांगिल्लें आसा की ज्ञानय न्ही कर्मयोगय न्ही आनी तांकां मुक्ती नाका कितले जन्म म्हणल्यार येडना तेव्हा जाल्यार एक विशय हांव मागून घेता की भवतात भक्ती अहेतुकी त्वयी म्हणून हें एक आमी पळयत. सो एक प्रकार आमी हें पळोव येता की फ्लो अशी आसा की कशी आमी आमगेले पथार मुखार सुद्दां वचयता म्हळ्यार कीर्तनीय सदा हरी जल सिता आमी देवाल नामस्मरण कोरून नियमित रुपारी भक्ताल संघांतू आमकां एक प्रकारान आमगेलें उपासन जाता आनी त्या प्रकारान आमी कशें की एक नियमीत रुपार कशें की एक साधन करता ती तेन्ना आमकां एक रुच येतली भक्तीचे आनी तांतू भक्तीचे रुच येयले सुद्दां एक प्रकार आपोआप ऑटोमॅटिकली आमकां संवसारा विशय चड महत्व दिनात आमी तें म्हणटात पण स्वाभाविक रुपारी तें भावन येतली जाल्यार आमी आमगेर करचे प्रयास आशिल्ले ते आमी करता रावल्यार ते जातले आमी चैतन्य महाप्रभून एक प्रकारान आमी पळोव येता की साधना भक्ती हांव एक वाट दाखोवन दिलेलो आसा कीर्तनीय सदाहरी म्हळ्यार हें कुडलें जायना हें जाल्यार आमकां ते पथ कशें आसा म्हणून दाखोवन दिलेलें आसा आमी ताकाची एक दोन हाचे कंपॅरिजन केल्लें भगवत गीतेन कशी देव कशी सांगता सततम कीर्तयंतो माम जाल्यार देव सांगता नित्ययुक्त उपासते सतत कीर्तयंतो माम म्हळ्यार अशी न्ही की तुगेले कसन ते करचे आशिल्ले ते प्रयास उत्साहपूर्वक ते करता आसूं का म्हणून सो त्या प्रकारारी आमी पळोव येता की आमी मुखार सिता वचयता कीर्तनीय सदा हरी मागीर त्या मुखा वयर स्टेज न जनम न धनम तशें येतलें म्हणून
सो आणि नेक्स्ट एक पॉइंट आम्ही डिस्कस केलें की एक विषय अशें आसता शास्त्रांतू खंयच्यान आमकां कळचे तसले विषय आसता आणि एक विषय आसता की आम्ही प्रॅक्टिकली कसं करता त्या प्रकारान म्हणून. सो आम्ही ह्या एक विषय पळयता की त्रिनादपि सुनेचनान तो एक पळयता की अशी आम्ही स्वभाव आम्ही डेव्हलप केल्यार आमकां तांतू कीर्तनीय सदाहरी इंतू मुखारसून वचच्या खातीर तें एक वाट मेळटली. सो चैतन्य महाप्रभूने एक प्रकार साधका खातीर कशी मुखारसून वचत भक्तीन तूं ते विंगड विंगड स्टेज दाखयता आसत आनी मुखारसून आमी कशी मुखारसून आनीक कशी तांगेले विचार व्यक्त करता ती आमी ते पळयता. सो अहेतुकी त्वयि तें म्हणटात पळय मुखार सिता वता देव म्हणून त्या प्रकार आमी पळोवप. सो मेन एक विषय म्हळ्यार की हे ना त्या ना म्हणचे न्ही जाल्यार हाची मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी कृष्णा लोट्टू कशी कनेक्टेड रावता. मागीर आमी लास्ट एक पॉइंट एक चर्ट डिस्कस केलेलें की ते कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टंट म्हणून. आतां आमी हे श्लोक एका श्लोक धरून कोणाक हे पळयल्यार न धनम न जनम कोणाक दिसतलें हो हें कसं हें पुरा म्हाका जावची वेळावर नाही अबा न धनम न जनम कविता हें पुरा नाही अहेतुकी हें पुरा नाही जाल्यार कॉन्टेक्स्ट कळटा म्हणून आमी ते एक एग्जाम्पल पळयलें की भगवत गीतान तूं देव सांगता की ना त्याग आनी कांय नाही तुगेलें कसं ते धर्म संस्थापन करच्या खातीर तूं कसं ते योद्धा जावन तुगेलें क्षत्रिय जावन तुगेलें कर्तव्य कसं आसता करूकाची म्हणून. संसार त्याग आनी करची न्हय देवाल नामस्मरण करची टायम न्ही आतां युद्ध करची टायम म्हणून अर्जुनाक एक प्रकार सांगतात कसं की अर्जुनाक ते सोण वचूक आशिल्लें. त्यांची आमी विंगड कॉन्टेक्स्टान पळयल्यार भागवतान दसल सकट काणी आसा ती खंय पुरो राय आनी तांगेले संसार सोडून वता आसत जाल्यार आमी ताची परिस्थिती पळोवका की ते शुकमुनी परीक्षित महाराजा सांगता आशिल्लो कोणाले स्वल्प दिवस आशिल्ले आनी स्वल्प दिवस आसतना कसं न्हय सगळो दिवस देवाल नाम करता ताचेर एक एम्फसिस. सो परिस्थिती लेखारी कसं आमकां प्रॅक्टिकली करता ते डिस्क्रायब जाता. सो आतां आमगेली परिस्थिती विंगड विंगड आसा. सो ताण केलेले हांव कॉपी करूं शकता म्हणून सांगू जायना. पुरा जनाल परिस्थिती आसा आमी ताचे खातीर एक एग्जाम्पल पळयलें की कोणी एक यंग पर्सन आसा तरुण व्यक्ती आसा चालकी ताणें सांगलें की ना पुरा सोड आमी हिमालय वता प्रॅक्टिकल न्हय आसचे पुरो कसं की विंगड मस्त रुपारी सेव कोर येता खंयच्यान पुरा जना खातीर व्हड म्हणटा पळय सहाय जावचे पुरो तागेले अवस्थेंत जाल्यार आमी पळयलें की एक विंगड खंयचे व्यक्ती आसचे पुरो कोणा लायफान लास्ट स्टेज आसा तागेले खातीर देवाल नामस्मरण फूल टायम करचें संवसारा डोकून डिस्कनेक्ट जावचें तागेले खातीर तें एक प्रिस्क्रिप्शन आसचें पुरो. सो ते कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टंट आनी आमी हें पळयलें की चैतन्य महाप्रभू कितले सकट तांगेले भक्त आशिल्ले फॉलोवर तांगेले लोट्टू कोण तांगेले कसं प्रताप रुद्र म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू लिहिलें तो राय आशिल्लो कलिंगाचो. सो तो राय जावन देवाल सेवा करता आनी पुरा जन व्हड भक्त म्हणून. सो आमगेले परिस्थितीन तूं हे श्लोकाचे आमी अर्थ काण घेता आनी ते महत्व खंयचे विशयार दिवका की आमगेले परिस्थिती आमी देवाल कनेक्ट जावचें कशी ताचेर हें दिवका म्हळ्यार त्याग करचे लेकार न धनम न जनम तें एक हांतू हांव त्याग करता जाल्यार त्याग करचे कसं की आमगेले परिस्थिती आमगेली जबाबदारी चुकोवची आमी त्याग करचें त्या विशय न्ही जाल्यार त्या पॉयंटार आमी नेक्स्ट टायमची डिस्कशन करूया आनी ह्या श्लोकाचे कॉन्टेक्स्ट आनीक मुखार. सो हांगा राबयता कसं उलयलेल्यान तूं चूक जावन आसल्यार तुमी समापन करता. आतां आमी केन्ना म्हणके एक रावंड हरे कृष्ण महामंत्राचे पुराजन ओट्टू मेळ करूया आनी मागीर कसं कोणाले कसं कॉमेंट कसं आसल्यार ते सांगून करता. हरे कृष्ण. मन देऊन एकशे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे ಧನ್ಯವಾದ ಸೆಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಕಲಿಕತ್ತೀರಿ ಪೂರಾ ಜನ. इंटर छान कॉमेंट्स हाकत्ತಾರೆ तुम पूरा जन कृतज्ञ सर आम्ही हे पूरा जन संडे इवनिंग आम्ही सत्संग करू आमगेल पूरा जन आल्या कार्य कसंख्य एक भक्ती इंतू भाग घेऊन आमगेल रूपार एक सावचत तास देवा नमका अंतू आणि के मुखार सुनवची तशी मागून घेतो पण कसं शंका असल्यारी शेअर करू येतात कॉमेंट करता जाईल त्याची आम्ही कंटिन्यू करू नेक्स्ट सेशन ह्याची श्लोका चारही श्लोक कंटिन्यू करूया आणि ह्याची मुखारी कंक्लुजन करूया ह्याची ह्या श्लोकाची भवतात भक्ती रहे तुकी त्वय आणि लास्ट मी केलेलं पॉइंट की एक त्याग करचे आणि जबाबदारी चुकोवचे तातूंत कसं एक व्हड एक डिफरन्स आसा त्या पॉइंटार आमी नेक्स्ट सेशन आणते ताजे विशयाची काही पळय. हरे कृष्ण धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम आम्ही आपास ह्याच टायमार संडे मेळून शिष्टाष्टकम सिरीज मुखासून. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम धन्यवाद.